Speaker sir, I rise to support the cut motions I've moved and oppose the demands. Speaker sir, speaking on demand number 43, art and culture. Speaker sir, ह्या डिपार्टमेंटाक कला अकादमी खातीर हाजे एक डिपार्टमेंटाचें नांव पेड्ड्यार जाल्लें आहा. Speaker sir, for perhaps the first time in the history of Goa, of India, or perhaps even the world, theatre artists who are performing in staged a performance to express their frustration over the condition of the theatre. हें अशें केन्नाच खंय जावंक नासतलें. हें पयलेचदां म्हाका दिसता जगान जालां. आनी उदळ दोतोर शेटये उलयतालो मांड म्हळ्यार कितें तें. सो म्हाका ओगीच याद जाली तांणी बी एक कला राखण मांड म्हणून केल्लो आहा. हो कला राखण मांड कित्या खातीर आमची कला आनी संस्कृती खंय पावल्या आनी चड करून ह्या शाहजहानाच्या ताज महालाची हिस्ट्री इतिहास असो आहा स्पीकर सर की ओपन एअर ऑडिटोरियम 17 जुलय 2023 पडलो. हो 17 जुलय पडून पसून मुखेलमंत्र्यान 10 नोव्हेंबर 2023 कला अकादमी इनॉग्रेट केली आनी तेन्ना ताजेर 54 crores मोडिल्ले. स्पीकर सर मागीर फायर पायपलायन आनी ब्रोकन चेअर्स हे ऑब्जर्व जाले इन जानेवारी 2024 आनी ताजे मागीर फॉल्स सिलींग एप्रील 2024 परते पडले. हें सगळें जातना स्पीकर सर सरकाराचो स्टँड असोच आहा हू इज चार्ल्स कोरिया हातून बदल कांय जायना. स्पीकर सर आज मेरेन जेन्ना हें पडलें कितें पडलें तें फॉल्स सिलींग पडलें तेन्ना मंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो की हें PWDचें आनी PWDन हो अजून आमकां हँड ओवर करूंक ना म्हणून. पूण स्पीकर सर 9/1/2024 कला अकादमी आर्ट एंड कल्चराक हँड ओवर केली अशें उत्तर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लें आहा ह्या सभाघराक. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर द गव्हर्मेंट इज रनिंग आउट ऑफ एक्सक्युजीस. आनी एक्सक्यूज सांगपाक आनी कांय उलूंक ना. कला अकादमीचो एक स्टेटमेंट हू इज चार्ल्स कोरिया तो भुजत आहा सरकाराक. सरकारा कडेन कसलेंच उत्तर ना. आज 54 75 crores जाल्ले आहा. 75 crore म्हणटा ते उदकान गेल्या. आनी जे कोण आर्टिस्ट आनी एक्टिविस्ट इंटरेक्ट करता ते सांगतात की थंय सावंड सिस्टम सारको ना, लायटिंग्स म्हणटा ती जाग्यार ना, एक मेकअप रूमान एक हारसो आहा आनी 21 बल्ब आहा. ते 21 बल्ब अशें तुका हें करतात की तुका सोमतो मेल्ट करता फुडें. इतली गरमी जाता की ते हारशा फुड्यान उबो रावपाचें ना, तूं सोमतो वितळटा. स्पीकर सर टॉयलेट डोर्स खंय चीप क्वॉलिटी डोर घाल्या. स्टेजीर गेलो जाल्यार AC डक्ट सारको मेन स्टेजीचेरूच मारता फोर्सान. मग तूं स्टेजीर उरत ना, तूं उडून वचत. एक सायलोरोमा म्हणून आसता म्हणल्यार वीच इज अ वायट स्क्रीन बिहायंड द मेन स्टेज ती आनी चलची ना म्हणून पयलींच लिफ्ट करून लॉक केल्या खंय वयरूच. ती आनी चलपाची ना. स्पीकर सर अशी सगळी परिस्थिती पळोवन आमचो सादो डिमांड आहा एक ऑडिट करा कला अकादमीचें. स्पीकर सर लॉट्स ऑफ मनी and lots of water has flown under the Mandavi, which is just next to the Kala Academy. Speaker sir, we have to investigate allegations of wrong sound system, poor quality fixtures, overall poor quality. Yes, Speaker sir, nationally, we are joining the mainstream. की बिहाराक ब्रिज मोडटात, आमची कला अकादमी मोडटा. And Speaker sir, चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाक ऑडिट करपाक आनी हें तुमी मॅस जें क्रिएट केलां बाय सेईंग हू इज चार्ल्स कोरिया हें करपाक तुमी कशेंच फुडें येना. तें कितें तें म्हाका स्पीकर सर कळना. पूण आज परिस्थिती अशी पावल्या आनी पावले जाल्यार मंत्र्यान अनावन्स करचें. हांवें पेपर हाडला आयचो पेपर. पूण आयचो पेपर कितें म्हणटा एक फामाद डॉक्टर नंदकुमार कामत ताजो 3रो आर्टिकल तो म्हणटा वाय गोवा नीड्स अ न्यू कला अकादमी. सो स्पीकर सर हे कला अकादमीचेर सोडलें उदक आनी हे 75 crores लागल्या का.
साधे पैसे न्ही, कोटी म्हणल्यार दीज आर नॉट क्रोज, कावळे न्ही, क्रोड्स, 7 झेर आसलेले. आनी स्पीकर सर आज नंदकुमार कामत बरयता की गोंयाक नवी कला अकादेमी जाय. ताणें जागो पसून तयार केला. तो म्हणटा आग्वाद प्लॅटोचेर नाल्यार गोवा युनिवर्सिटीन. This is what his article says. And he's not a simple person. And he's also talking, Speaker Sir, of a legislatively empowered House Committee to give full justice to the design, philosophy and legacy of Charles Correa. हें ताणें बरयलेलें आहा स्पीकर सर. आतां हें हाजेर गव्हर्मेंटाचो स्टँड कितें की 75 crores आमी मोडले, आमच्यान तें आतां हँडल करूंक जायना, आमी ताजेर उदक सोडलें, हें कितें तें तुवें आतां सांगचें. स्पीकर सर, आतां रवींद्र भवनाचे आमच्या जीत आरोलकरान उलयलें की तांचे हांगा रवींद्र भवन जाता म्हणून. खंय रे तें? पेडण्यां. स्पीकर सर, बार्देजान रवींद्र भवनाचें कितें जालें? तें बार्देजांतलें रवींद्र भवन बाब दिगंबर मुखेलमंत्री आसतना अंसा भाटान स्टार्ट जाल्ली स्टोरी 2011. मागीर तें बोडगेश्वर देवळाच्या सायडीन गेलें, ताजे मागीर कुंचेली गेलें. आनी स्पीकर सर, आतां लँड एक्विजिशन कोण डिले करता? कुमुंदात ऑफ कुशेली, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट काय आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट? कित्याक म्हाका दिसता तें अशें सारांश असो जातलो की हो डेप्युटी स्पीकर आहा तो तुमचो पडटलो फुडल्या इलेक्शनाक. ताका चान्सूच ना. तें रवींद्र भवन जायना, तो गेलो घरा. कित्याक हें कशेंच जायना स्पीकर सर. बार्देजाचें रवींद्र भवन म्हणटा तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार तो फुटबॉल जाल्लो आहा. फोंडेचें राजीव कला मंदिर म्हणटा ताका चेअरमॅन ना आनी कमिटी ना. मेंबर सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर जाला ऑफ Rajiv Kala Mandir. Like I say, chief ministers of portfolio, here that Rajiv Kala Mandir has a chief minister, who is the member secretary, Speaker Sir. रंगभूमी म्हणून केल्लें कला घर, पिरवळाच जे मंत्र्याचे मतदारसंघ, ताजें कितें जालें स्पीकर सर? जमीनूच आयडेंटिफाय करूना म्हणून आमकां उत्तर मेळ्ळां. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें? की तूं सोयरी करनासतना लग्न डिसायड करता, तुका पार्टनर मेळूंक ना, तूं लग्नाची डेट फिक्स केली विदाउट हॅव्हिंग अ पार्टनर. ही परिस्थिती स्पीकर सर. सिंपल कॅल्क्युलेशन इज दीस. यू डोंट हॅव द लँड अँड यू हॅव अनाउन्स्ड अ डेट. दीस इज द प्लॅनिंग स्पीकर सर. स्पीकर सर, तियात्रिस्टांचेर आमी कोविडाचें खूब आयकलें. तियात्रिस्टांक कोविडाच्या टायमार रवींद्र भवन मडगांवान सबसिडायज आमची पार्टीन केल्ल्या. आमचो पक्ष म्हणटा तो गोंयकारपणाचो पक्ष, तुमचो पक्ष गोंयकारपणाचो न्ही. तुमी एंटी तियात्रिस्ट, हें हांव क्लियर स्टेटमेंट करता. कित्याक तुमी तांकां कांय आदार दिलो ना ती कोविडाच्या टायमार. स्पीकर सर, 1 act प्ले कंपिटिशन फॉर स्टुडंट ऑफ कॉलेजीस एंड हायर सेकंडरी बंद केल्लें आहा. किर्तन महोत्सव, किर्तन म्हणटा आमची हिंदू रिती रिवाज, तो पसून बंद केला. पयलीं स्पीकर सर कला अकादमी नाटक आनी तियात्र शो करताले, तें बंद केलां. घुमट महोत्सवाक ग्रांट दिताले. एक स्पीकर सर म्हज्या मनान आयले, दत्तात्रय देवस्थान सावयवेरें, खेडे सावयवेरें म्हणटा ते गेले 26 वर्सां हे घुमट महोत्सव करता, पूण तांकां ग्रांट दिनात. ते एक आपूण बावडे कशें तरी करून 85,000 कलेक्ट करून ते बावडे करतात, पूण तांकां ते दिनात. स्पीकर सर, डिजिटायझेशनाचेर एक हो हें आहा, हेड आहा. म्हणून हांव विचारूंक सोदतां, हें जे ऑनलायन फेसिलिटी, तियात्राच्यो तिकिटी, नाटकांच्यो, रवींद्र भवनांत शोज, कला भवनांत शोज, हें ऑनलायन तिकिटींग कित्याक जायना? वाय कॅन यू नॉट बूक द हॉल्स ऑनलायन? स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान तालुका वायज डिरेक्टरी ऑफ आर्टिस्ट हें अनावन्स केल्लें बजेटान. तुमी कितें केलें? तुमी स्पीकर सर IT डिपार्टमेंट म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंटा बरोबर एक मिटींग केली आनी थंय घुसपले आनी उरले. सिंपल सोल्युशन स्पीकर सर, एक लिस्ट सगळ्या आर्टिस्टांचे, तांचो स्कील सेट आनी तो डेटा काडून गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसाक दी आनी छापून हाड आनी पुस्तक हें कर. स्पीकर सर, लायब्ररीचेर उलयता हांव. वॉट इज द स्टेटस ऑफ द इको फ्रेंडली ग्रीन लायब्ररी इन पोंडा अनाउन्स्ड इन द लास्ट बजेट? हांवें पळयलें ते भशेन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते भशेन मिनिस्टर हॅज आस्क्ड PWD मिनिस्टर फॉर कंप्लीट सेट ऑफ ड्रॉइंग्स. ती ड्रॉइंगां बी तुमकां मेळूंक ना. स्पीकर सर, 15 गव्हर्मेंट पब्लीक लायब्ररीज आहा, पूण धार, बांदोडा, मुर्मुगांव आनी बार्देस हांगा पब्लीक लायब्ररीच ना. स्पीकर सर, 150 गोंयान लायब्ररी आहा. कितल्यो अशे गांव आहा जंय लायब्ररी ना.
हांव जाणा की तुमचो डिपार्टमेंट इज प्रोएक्टीव. यू ऑल कॉन्टॅक्ट विलेजीस टू ट्राय टू फायंड स्पेस फॉर द लायब्ररी. पूण डिपार्टमेंट सक्सीड जावचो हे आमी मागतात, कित्याक रुरल गोवा शूड हॅव एक्सेस टू लायब्ररीज. पूण कितले अशे गांव आहात जंय लायब्ररी ना. LAQ रिप्लाया प्रमाणे आगरवाडा, तांबोशें, तुयें, हलण, मोयरा, वेर्ला, काणका, साल्वादोर द मुंद आनी अश्यो नो लायब्ररियन ना, लायब्ररी एटेंडंट ना. डिपार्टमेंटान कोणें एटेंड हेंच करूंक ना. तुमची स्टेट लायब्ररी, स्पीकर सर, तुमची स्टेट लायब्ररीन सामके रेअर बुक्स आहा फ्रॉम 1600s and 1700s. कॉन्स्टिट्युशन ऑफ द सांतो अपोस्तोल 1632 पुस्तक, अपोस्तोल. जार्दीन दो पास्तोर 1658. जार्दीन हें आतां कितें जालां, बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ प्रॉपर क्लायमेट कंट्रोल, चड करून ते 4th आणि 6th फ्लोराचेर आहा. हे सामके व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंट्स आर गेटिंग डिटिरियोरेटेड. आमी हे खूबदां सांगलां स्पीकर सर की प्रॉपर एअर कंडिशनिंग ना, हे प्रायसलेस बुक्स तुमी कितें तरी करपाक जाय म्हणून. पूण तुमचे यू आर नॉट प्रोएक्टीव इन दॅट. स्पीकर सर, लायब्ररी स्टाफ, ऑल गोवा एडेड लायब्ररी एम्प्लॉईज म्हणून म्हाका एप्रोच जाले. 300 स्टाफ आहा अक्रॉस गोवा फॉर 150 लायब्ररीज. कितल्याच वर्सां ते लायब्ररियन आनी लायब्ररी एसिस्टंट म्हणून काम केलां. मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की सगळ्या घरांनी लायब्ररी आसची, बार आसचे न्ही म्हणून. बेस्ट. पूण स्पीकर सर, तो आपले ओन लायब्ररीन इन्वेस्ट करना. बजेटाचेर पळयल्यार इन्वेस्टमेंट ताजो ना. लायब्ररियनाची सॅलरी आहा 12,000 रुपया, एटेंडंटाची आहा 9,000 रुपया. तांचे डिमांड आहा स्पीकर सर की सर्वीस रेग्युलरायज करची, तांकां प्रॉपर अपॉयंटमेंट लेटर दिवची, तांकां सॅलरी एटलिस्ट 25,000 रुपया करची, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ PF प्रोविडंट फंड तांकां हें करचो, एक पेन्शन स्कीम करची की बाय वीच दे आफ्टर रिटायरमेंट आनी पोस्ट रिटायरमेंट सेक्युरिटी तांकां मेळची. म्हाका हाजेर कॅटेगॉरिकल अश्युरन्स मंत्र्या कडच्यान जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, इव्हेंट्स, मुखेलमंत्र्यान सांगलें की गव्हर्मेंट आमचे आर्ट आनी कल्चरल एक्टिविटीज दुसऱ्या स्टेटींनी एक भारत श्रेष्ठ भारताच्या नांवान करतले म्हणून. हाजेर जर क्वेश्चन घालो आमी जाल्यार आमकां अशें कळटा की लास्ट इव्हेंट जाल्लो 50 स्टुडंट गोंयचे झारखंडान गेल्ले डिसेंबर 2020. ताजे मागीर कांयच जावंक ना. सो कित्याक हें पेंडींग जाता? दुसरें बाब, क्रूज सिल्वान आतां म्हणलें DD कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज. स्पीकर सर, DD कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज पयलेंदां 2008 सुरवात जाल्ली. ताजी बर्थ सेंटनरी जाली म्हणून. तेन्नाच्यान हें 2020च्यान हें फेस्टिवल बंद पडलां. 2023 कमिटीच ना आनी गव्हर्मेंट कमिटी करूंकूय सोदना. स्पीकर सर, DD कोसंबी म्हळ्यार कोण? DD कोसंबी म्हणटा एक रॅशनलिस्ट, एक मार्क्सिस्ट, बट इन एडिशन ही वॉज अ पॉलिमॅथ with interest in mathematics, statistics, philosophy, history and genetics. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें? एक व्हडलो मनीस, ताजें नांव ताका आमी इन्सल्ट करतात बाय नॉट इंट्रोड्युसींग अवर यंगर जनरेशन टू हिम, आनीक बाय मेकिंग अवर यंगर जनरेशन नॉट एमेनेबल टू कमिंग अप विथ न्यू आयडियाज. म्हाका खबर आहा की तुमचें वयलें इंजिनूय बी चड करून रॅशनलिस्ट आनी मार्क्सिस्टांचेर कोंत्र आहा, पूण दीस शूड नॉट हॅपन इन गोवा. स्पीकर सर, कल्चरल फेस्टिवल जी थोडी आहा हें तुजें, हें डिपार्टमेंटाचें डोमेन आसपाक जाय. हें चिखल कालो, बोंदेरां ही टुरिजमाची जावन फावना. ही कला आनी संस्कृती खात्यान ऑर्गनायज करूंक जाय. देखीक टुरिजमान ती प्रमोट करूं येता. तुजी जी कितें ती सुरेश प्रभून म्हणल्यार ती कसली ती कॅपॅसिटी पळोवन तुवें फेस्टिवल करची. पूण ना जाल्यार म्हाका दिसना की हें काडून तुवें फेस्टिवल तांकां करूंक दिवचें म्हणून, आनी हें डॉक्युमेंट करून दवरचें. स्पीकर सर, कॅरींग कॅपॅसिटी गांवांत चिखलकाल्यान कितले लोक घेतले? सगळे नॉर्थ इंडियांत जर आयली टोमाटिनो करया म्हणून चिखलकाल्या बरोबर, जाल्यार तें तुजे गांवांत तें हँडल करूंक जातलें वो ना, हें तुवें स्पीकर सर पळोवंक जाय. स्पीकर सर, म्युजीक एंड आर्ट क्लासीस. स्पीकर सर, अशें मेळटा की रवींद्र भवन बायणान हातूंत एक सिंगल म्युजीक कोर्स ना. स्पीकर सर, मडगांवचें रवींद्र भवन एका फिल्म मेकराच्या हातान दिलां. हांव म्हणना तो वायट काम करता म्हणून, पूण ताका तुमी घालूंक जाय आशिल्लो ESG. तो आतां कितें करता? ही इज फोकसींग ऑन प्रोटेक्टींग फिल्म्स ऑर प्रोमोटींग फिल्म्स. हे बोवाळान म्युजीक स्कुलांक आमी इंट्रस्ट काडिल्लो आहा. स्पीकर सर, गरीब लोकांच्या भुरग्यांक आज म्युजीक स्कुलाक एक्सेस ना. सो रवींद्र भवनान म्युजीक क्लासीस स्टार्ट करच्यो. तुजे 25 वेकन्सीज आहा म्युजीक ट्रेनराचे,
ते वेकन्सीज तुवें भरचे आनी ते मडगांवच्या रवींद्र भवनान धाडचें हो म्हजो डिमांड आहा. स्पिकर सर, तशेंच डान्स आनी थिएटर आर्ट सगळे रवींद्र भवनान सुरवात करची. एक दिवचले म्हजे म्हऱ्यान एक मनीस आयलो विठ्ठल गांवस म्हणून, सिनियर सिटीजन तो. ताणें म्हाका सांगलें, स्पिकर सर, दिवचलच्या तालुक्यान एक लायब्ररी आशिल्ली, मेंबर आशिल्ले 3000 आनी 4000 पुस्तकां आशिल्लीं, 40,000 पुस्तकां आशिल्लीं. स्पिकर सर, ही लायब्ररी आशिल्ली एक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान. एक दीस अशें जालें की स्कूल बिल्डींग मोडपाची डिसिजन घेतलें म्हणून ही काडली आनी म्युनिसिपल बिल्डिंगेन शिफ्ट केली. स्पिकर सर, आतां म्युनिसिपालिटी म्हणटा की रेंट वाडयता एवरी नाव एंड देन. सो एक लायब्ररी जी आसा ती लायब्ररी बंद पडपाची आहा. सो ते मागतात की एक परमनंट स्पेस जावचो आनी लायब्ररी ती जिती दवरची. स्पिकर सर, मंत्र्याक आज एक व्हडलें एक टेन्शन जालां आसतलें. आज तारीख 29, 28 तारखेचो हेराल्ड म्हणटा की मुखेलमंत्र्यान सांगलें नीती आयोगाक की सनबर्न हॅज पुट गोवा ऑन द ग्लोबल कल्चरल मॅप. हें हांवें पेपरार वाचलां. तें खरें सांगलें वो ना तें म्हाका खबर ना, पूण हांवें वाचलां पेपरार की गोंयाक ग्लोबल कल्चरल मॅपाचेर सनबर्नान घालें, इन एडिशन टू शिगमो, कार्नवाल, इफी, पर्पल फेस्ट, पूण सनबर्नूय घालें. स्पिकर सर, हांव चिंतपाक पडलो की केन्नाच्यान आमची संस्कृती EDM जाली काय म्हणून. मागीर हांवें ओगीच गुगल केलें. एक सगळ्यान व्हडलें EDM फेस्टिवल जाता एंटवर्प म्हणटा थंय, एंटवर्पच्या गांवाच्या लागीं इन बेल्जियम. सो स्पिकर सर, थंय हांवें पळयलें की एंटवर्प खंय तरी एडवर्टायज करता काय म्हणून. इट इज द बिगस्ट EDM फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. एनीवेर डज एंटवर्प से दॅट EDM इज अवर कल्चर अशें म्हणटा काय म्हणून हांवें चॅक केलें. बट स्पिकर सर, दे डोंट बिलीव दॅट इट इज पार्ट ऑफ देअर फ्लॅमिश कल्चर. They don't believe EDM is got anything to do with culture. So केन्नाय मुखेलमंत्र्यान उलोवचे पयलीं आपले कला आनी संस्कृती मंत्र्याक विचारचें. आनी तूं तसो बरो व्हडलो कलाकार आनी ताका घटूय तूं. सो हें केन्नाय विचारचें. मदींच आमकां जर कोणें विचारलें की बाबा तुमची संस्कृतीच सनबर्न म्हणून, जाल्यार आमी वी हॅव टू रिवायज अवर दीस थिंग. आमी पयलीं चिंतचें पडटलें कोणें म्हणलां आनी कितें तें. पूण हें तुका आज यू वील हॅव टू समहाव लिव वीथ दीस, कित्याक हें जाल्लें आहा. स्पिकर सर, हांव एक डिमांड करता हांगा की थोडे इन्स्टिट्यूशन्स आहा विच हॅव गॉट हिस्ट्री ऑफ मोर दॅन 50 years इन द फिल्ड ऑफ म्युजीक, आर्ट एंड कल्चर. अशें आहा एक स्वरमंच म्हणून आहा मडगांवां बी, तांकां ग्रांट दी मारतून, नाजाल्यार ही इन्स्टिट्यूशनाय बंद पडपाचीं आहा. अशी परिस्थिती आहा स्पिकर सर. कित्याक इव्हेंटांक इतले पयशे मोडिल्ले आहा, ही तरी जितीन दवरात. सो स्पिकर सर, एक आमचें हाजे वयल्यान हांव आतां डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स. स्पिकर सर, हो एक डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स एंटायरली इज डेडिकेटेड टू द यूथ. स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्सान जाणटेल्यांचे आनी सिनियर सिटीजनांक चड व्हडलो हें ना, पूण भुरग्यांक आहा वायट न्ही. आज आमी अशें म्हणटात की इंडिया इज अ यंग कंट्री आनी आमचो डेमोग्राफीक डिविडंड म्हणटा तो हार्नेस करूंक जाय म्हणून. म्हणल्यार 65% ऑफ इंडिया इज लेस दॅन 35 years ऑफ एज आनी तातूंत गोंय बी आमचें तरूण आहा म्हणून. स्पिकर सर, अशें सगळें आसतना तुजें बजेट 37.5% कट केलें. हें कित्या खातीर हें म्हाका समजना. दर मेजॉरिटी पॉप्युलेशन इज यंग. हाऊ डू यू कट युअर बजेट फ्रॉम 384.24 crores to 240.71 crores? So which is a reduction of 37.5%. स्पिकर सर, गेले खेपे तुका रिवायज करून ताणें 1,055.7 crores दिल्लें, पूण तेन्ना तुका ती नॅशनल गेम आशिल्ली. सो आतां तशेंच तूं सॅलरीन पळय. स्पिकर सर, हांव सारको ओनली आय एम टॉकिंग ऑन फिगर्स, आय एम नॉट टॉकिंग एनी अशें भिकार भाशो नाका, तितलेंच तुजो पॉयंट उलयता. सॅलरी बजेट तुजें 11.68 crores आशिल्लें 22-23, 17.39 crores जालें 23-24. आतां सॅलरी गेल्या वर्सा जी तुवें दिल्या हाजे वर्सा चड दिवची पडटली ओ कमी दिवची पडटली, ओ एटलिस्ट ऑन पार दिवची पडटली. हे खेपे रिड्यूस जाली आनी 12.88 crores जालें. म्हाका स्पिकर सर, हें फ्लक्च्युएशन कित्याक जाता? लायट बी आमची पळय फ्लक्च्युएट जाता, मातसो प्रेशर, उदकाचें प्रेशर वयर येता कमी जाता, लायट पावर येता कमी जाता, तशे भशेन सॅलरी फ्लक्च्युएट कशी जावंक शकता? सो आय डोंट नो वॉट इज दीस. फिजिकल एज्युकेशन स्पिकर सर,
23-24 तुका दिल्या 1.87 crores, 24-25 दिल्या तुका 1.12 crores. कमी केलें. Speaker sir, on the contrary, you should have designed more PE courses, physical education courses for schools under NEP. NEPच्या हाजे खातीर तुका चड गरज आहा. So how could you reduce the budget? Establishment of gymnasia at village or taluka places. गेल्या वर्सा आशिल्ले 1.65 crores, ह्या वर्सा जाले 1.33 crores. Speaker sir, आमी सगळे उलयतात आमकां ग्रावंड जाय, हें जाय, आउटडोर जिम जाय. हांवें म्हज्या मतदारसंघात 2 आउटडोर जिम घाल्या. नॉट विथ द गव्हर्मेंट, आमचे ओन घाल्या. पळय तूं सारकें सक्सेसफूल. चड करून जाणटेल्यांक फ्रोझन शोल्डर म्हणून जाता ते सगळे लोक येतात, दादले येतात, बायलो येतात. म्हाका एकल्यान तो जिम दिल्लो, हांवें काडून तो हातून घालो वॉकिंग ट्रॅकार. आज सगळ्यांत चड जो दर म्हणल्यार फुटफॉल जाता इज ऑन दॅट जिम. स्पिकर सर, विरेश बोरकारान तुका एक प्रश्न घाल्लो की स्पोर्ट, तूं थंय ताका रिप्लाय दिता, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा डज नॉट हॅव एनी स्कीम टू प्रोवायड स्पोर्ट्स मटेरियल कोटा टू पंचायत. तशें जाल्यार 1,33 लाख कित्याक दवरल्या? हें तेंच करपाक न्ही रे. पंचायतींकूच हें घालपाक, जिमनेजिया दिवपाक घाल्या तुवें. तुजी उतरां आमी कोण बोलतोच बरयता. स्पिकर सर, आज आमच्या जीत आरोलकरान म्हणलें की बायलांकूय डिमांड आहा. आमच्या संकल्पान म्हणलें बायलां खातीर जीम जाय. इट्स करेक्ट स्पिकर सर. आतां पळय, आनी एक पळय, आतां तुमचो एक सामको देशप्रेमी पक्ष, डेज ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स. गेल्या वर्सा बजेट आसलें 1.25 crore, हे खेपे जालां 85 lakhs, 32% डिक्रीज. सो बजेट फॉर नॅशनल इम्पॉर्टन्स डेज हाऊ कॅन इट रिड्यूस? कित्या खातीर? म्हळ्यार तुमी कितें चिंतलां म्हाका कांय कळना स्पिकर सर. डेव्हलपमेंट ऑफ स्टेट स्पोर्ट्स, फुटबॉल गेल्या वर्सा आशिल्लें 6 कोटी, ह्या वर्सा जालें 5 कोटी, 17% डिक्रीज. तो आमचो स्टेट स्पोर्ट्स. स्पिकर सर, हें कशें जावंक शकता? स्पिकर सर, यूथ वेलफेअर प्रोग्राम फॉर स्टुडंट्स म्हळ्यार NCC बी गेल्या वर्सा आशिल्लें 10.48 crores, ह्या वर्सा जालां 7.10 crores, 32% डिक्रीज. म्हळ्यार भुरग्यांक जें शिकोवंक जाय आनी तांकां जें म्हळ्यार तयार करपाक जाय फाल्यां गेर्राक पसून वचपाक, तें तूं रेडिनेस कमी करता. स्पिकर सर, तुवें एक हें केलां, अमाउंट केला 70 lakhs अंडर स्पोर्ट्स यूथ पॉलिसी. स्पिकर सर, म्हाका एक प्रश्न आहा की ही पॉलिसी नोटिफाय केल्या, आनी नोटिफाय केल्या जाल्यार कितें एक्टिविटीज आर बींग डन अंडर दीस स्टेट यूथ पॉलिसी? कित्याक प्रोविजन तरी केलां 70 लाखाचें. ग्रँट्स फॉर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा गेल्या वर्सा आशिल्ले 75 crores, ह्या वर्सा जाले 60 crores, 20% डिक्रीज. ग्रँट्स टू खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्स गेल्या वर्सा आशिल्ले 13.61 crores, ह्या वर्सा जाले 10.40 crores, म्हळ्यार 23.5% डिक्रीज. स्पिकर सर, खेलो इंडिया टोर्नामेंटाचे विनरांक प्रायज पयशे दिवंक ना तुमी अजून, आनी हांगा रेड्यूस करता बजेट. ग्रँट्स टू खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्स गेल्या वर्सा आशिल्ले 3 कोटी, ह्या वर्सा 0. हें कळना म्हाका कित्या खातीर 0 कशें न्ही. बजेट केलां मरे काय ओगीच 0 ओपन क्लोज करून उडयला. स्पिकर सर, ग्रँट्स टू SAG फॉर फुटबॉल क्लब्स गेल्या वर्सा आशिल्ले 1 कोटी, ह्या वर्सा दवरला 1 कोटी. आनी स्टेट स्पोर्ट मरे तो वाडया मरे तें, आमी आतां डिमांड करीत आहा. स्पिकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट म्हणटा तो वाडला 26.5 crores 36 crore पावला. गुड, कित्याक दीस ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट मोर यूथ इन टू स्पोर्ट्स. स्पिकर सर, कोचीज, ट्रेनिंग कोर्सीस, इक्विपमेंट, ट्रान्सपोर्ट, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन म्हळ्यार मिनिमायझींग रेड टेप, हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हाजेर तुगेलें देंवयलां. तुका 3.76 crores नॅशनल गेम्साचे स्पोर्ट विनरांक दिवपाचे आहा. तूं स्पोर्ट्स असोसिएशनाक 1.94 crores दिवपाचो आहा. मुखेलमंत्री म्हणटा सरप्लस बजेट. सरप्लस बजेट जाल्यार तुवें पयशे कित्याक दिवंक ना? सरप्लस बजेट म्हळ्यार कितें? तुजे बॉल्स भरला, सरकाराचे बॉल्स भरला, जाल्यार लोकांक कित्याक दवरतात? लोकांक देयत कित्याक रावतात? दी मरे तांकां. स्पिकर सर, तुवें खंय केलां हें प्रोविजन फारीक करपाचें? मंत्र्यान हें ऑब्जर्व करचें. हे पयशे तूं दिवपाचो आहा, पूण तू हॅव मेड नो प्रोविजन टू पे. स्पिकर सर, 103 कोटी 103.43 crores तूं वेंडर आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवंक जाय. हातून एक वेंडर आहा शॉ एड इव्हेंट्स म्हणून, जाका टुरिजमा कडच्यान 3 कोटी मेळ्ळे, आनीक तूं ताका दिवपाचो आहा 3 कोटी 8 लाख रुपया क्लोजींग सेरेमनीक, आनी 33 लाख तुवें फेलिसिटेशन प्रोग्रामाक म्हणलें. इतले पयशे मोडून तुवें तांकां लास्ट पयशे दिवंकूच ना.
तांकां कितले पयशे दिवपाचो आहा तूं 3.76 हांगाच 6 कोटी आनी 33 लाख म्हणले तुवें. सो हांव म्हणटा कितें ते पयशेच तांकां दिवपाचे. फंक्शनान कित्याक केलें? फंक्शन येदें व्हडलें केलें आनी तांकां पयशेच दिवंक ना. वॉट इज द यूज? स्पिकर सर, ज्या लोकांक फेलिसिटेट करपाक पयशे दिल्ले तांकां पयशेच दिवंक ना. स्पिकर सर, आतां स्टाफ पळय तूं 61 कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा एसएजीन. एज पर अवर इन्फॉर्मेशन एक टायमार 105 जाण आशिल्ले डेली वेज. हे सगळ्यांक डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्सांत 2011 अपॉयंट केल्ले. 2014 106 स्टाफाची सर्वीस डिस्कंटिन्यू केली. एसएजीन एडवर्टायज केल्यो वेकन्सी ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आनी 65 ऑफ दीस 106 जॉयन्ड ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. 40 जाण डेली वेजान रावले. 17 आनी 18 2019 गव्हर्मेंटान तांकां टेम्पररी स्टेटस म्हूण दिलो आनी बट इम्प्लिमेंटेशन तुवें केलेंच ना. स्पिकर सर, आतां कित्या खातीर? तांचो जर जॉब इज परमनंट इन नेचर, यू गॉट टू रेग्युलरायज देम. तूं रावता कोणें हाणें केल्लें आनी ताणें केल्लें म्हणून. तशें स्पिकर सर जायना. फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलान 16 स्टाफ आहा जे 7 वर्सां वयर काम केल्लें आहा. 5 स्टाफ आहा 11 वर्सां काम केलां. रेग्युलरायज कर म्हण तांकां. स्पिकर सर, पेडणे स्पोर्ट्स स्टेडियम तूं आतां आमचे जी तारोलकरान बावड्यान खूब पेडणे खातीर उलयलें. सरकाराक स्पिकर सर 36.53 crores हो इंडोर स्टेडियम सावळवाडा पेडणे म्हणटा ते बांदपाक पयशे लागले. ते काडून तुवें CISFाक दिलें. CISFाक दिवन तुका कितले मेळ्ळे? 3.84 crores. सो स्पिकर सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हॅज गॉन इन टू रेंटल बिजनेस. स्पिकर सर, स्टेडियम म्हणून ना भुरग्यां खातीर आनी स्पोर्ट्समॅना खातीर, ताका रेंटल बिजनेसान तुवें एंट्री मारली. स्पिकर सर, तुवें पयशे कलेक्ट केले. आतां रेंटल म्हणलें न्ही हांवें. आतां रेंटल म्हणून तूं खंयच्यान कलेक्ट करता आनी कलेक्ट करता जाल्यार तें खंय वता तें तुवें खंयच दाखोवना. इट डज नॉट शो एनीवेअर इन द एस्टिमेट्स ऑफ रिसिट्स. स्पिकर सर, एसएजी कडेन जर वता पयशे जाल्यार एसएजीचें परफॉर्मन्स बजेट खंय आहा? एसएजीचें ऑडिट खंय आहा? स्पिकर सर, आतां ग्रांटीन एड पळोवया. आतां नॅशनल गेमांक ग्रांटीन एड तुमकां कितली आयली? आयल्या मरे? आयल्या? स्पिकर सर, अकॉर्डिंग टू मी नॅशनल गेम्सा खातीर वयल्यान पयशेच येवंक ना आमकां. हे डबल इंजीन म्हणून सांगता आमचे फेल डबल इंजीन. नवो हांचे कांय हें ना. कित्याक एस्टिमेट ऑफ रिसिट्स म्हणून आहा पळय तातूंत अशें दाखयता की पयसो वयल्यान येवंकूच ना. सो आतां हांव परतें उलयता स्पिकर सर, ही नॅशनल गेम करप कित्याक? तुजे कडेन जर पयशे ना, तूं जर लोन घेता, तूं जर हें सगळें हें कितें कर्ज काडून फेस्तां करता, तें करप कित्याक ती नॅशनल गेम? तुका वयल्यान पयशेच येवंक ना. स्पिकर सर, आमी एक धाकटे प्रदेश, असले धाकटे राज्यान कोता येना येदे व्हडले नॅशनल टुर्नामेंट करप. लोकांक प्लेयरांक भायल्यान हाडप, तांकां पयशे दिवप, तांकां एवॉर्डां दिवप. कित्या खातीर? थोडे पयशे आहा ते आमच्याच लोकांक ट्रेन करा आनी तांकां वचुनी मरे दुसरे स्टेटीक खेळून जिखुनी. एटलिस्ट ते तरी नांव करतले. हें कितें जालें हांगा? स्पिकर सर, कांपाल बेसबॉल फिल्ड हें कितें? हो एक जादू. स्पिकर सर, प्रुडंटान एक 28 मे 2024 तो स्वप्नील तारी म्हणटा एक हें केलो. कितें केलो? एक प्रोग्राम. तो कितें म्हणटा? नॉट इवन बेज ऑन अ बेसबॉल कोर्ट. बेज बचूना बेसबॉलाची म्हणून. कोर्टूच ना. 2.5 कोटी म्हणले कोर्ट करपाक. कोर्ट ना आनी ताका हें घाला कितें तें फेन्सींग आमी शिफ्ट केला म्हणटात. आनी स्पिकर सर, मंत्री सांगता आय कांट से एनीथींग कित्याक हें म्हजें पयलींचें म्हणून. स्पिकर सर, गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस. अशें जावंक शकना की आमी पयलींचें बिलीचें म्हणून. वॉट वॉज द प्रायस ऑफ द फेन्सींग दॅट यू रिमूव्ड and where you kept it at a secure site? आनी तो बेसबॉलाचो ग्रावंड कितें जालो रे? बेसबॉल ग्रावंड आसपा जाय न्ही. ग्रावंडूच ना जाल्यार पयशे कोणें खाले? पयशे गेले खंय? इन्क्वायरी जावपाक जाय स्पिकर सर हाजी. आमी जर फाल्यां बेसबॉल खेळून दिसलें आमकां कांय कळना रे. ते मॅक्झिमम ते बॅटूच कळटा घुंवडावपाक कोणाचेर, आनी कांय कळचें ना. पूण दर्यात शिकून जर गेले ओ शिकपाक गेले, बेसबॉल ग्रावंड आसतलो थंय. चॅक करुया. हें जावचे पयलीं एक दीस या. तूं एक सपोर्टर म्हणून, हांव एक ओपोनंट म्हणून, दोगूय जाण या. जी तारोलकर आनी हांव. स्पिकर सर, बरें. आतां क्रिकेट स्टेडियमाचें कितें जालें? हांवें आयकल्लें स्पिकर सर की धारगळ क्रिकेट स्टेडियम येता
GCN पयशे फारीक केले पंचायतीक, सगळें व्हडलें व्हडलें आयकलें. आतां क्रिकेट स्टेडियम तुमी नवेच बरें, कितें रे तुमचें? हां, क्रिकेट स्पीकर सर नंबर 2 मोठ्या बायचो चलो चलयता, तांकां तुमी कॅट करता अशें? गोंया येवन क्रिकेट खेळूंक सोदता मरे तुमचे हेंच ना, तुमी वेन्यूच हें करतात, व्हॉलीबॉल खेळटात वेन्यू बरोबर. कितें स्पीकर सर हें? खेलो इंडिया स्पीकर सर 8 फेब्रुवारी 2024 मुखेलमंत्र्यान सांगलें की एक खेलो इंडिया सेंटर एक तालुक्यान आपूण करतलो म्हणून. बाब विरेशान एक प्रश्न घालो स्पीकर सर की हें अशें आसा काय म्हणून. ताका ताणें उत्तर दिलां देर आर नो प्लॅन्स टू ओपन एनी मोर सेंटर्स. कितें तुमी डिक्लेअर एक करता, तुमीच सांगता तें. स्पीकर सर खेलो इंडिया पणजेच्यान पेडे व्हेले तुवें, कितल्यो बसी दवरल्या तुवें आनी कितें टायमिंग्स ताज्यो ते प्लेयरांक व्हरपाक, कित्याक तांकां त्रास जाता पेडे वचपाक. स्पीकर सर यूथ हॉस्टेल पेड्यां एक 25 वर्सांचें यूथ हॉस्टेल आहा. तें यूथ हॉस्टेल 190 काय 150 रुपया रुमाक लायता. तांकां इन्कम नील जाल्लो आहा. कालिदास घाटवालान स्टेटमेंट काडिल्लो आहा. स्पीकर सर तांकां जाय आनी PWDन एस्टिमेट काडला की तांकां जाय 2 कोटी रुपया आनी तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितले दिल्या? 20 लाख रुपया. कसलें डबल इंजीन हें? 10% दिता मरे तुमकां. तुमकां भिक्षा दिता, भिक्षा. तुमी मागता 200 रुपया, तुमकां दिता 20 रुपया. हें कितें? स्पीकर सर 10% दिवप म्हळ्यार कितें तें चिंत तूं. पेंजीम यूथ हॉस्टेल अपग्रेड करतलो म्हणटा तूं. आमी मागतात फातोर्डा यूथ हॉस्टेल कर म्हणून. आमी जागो आहा थंय, कित्याक येदो व्हडलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय आहा, थंय येवंक शकतात लोक. मागता हांव, पूण तुज्यान जातलें जाल्यार नकळो हांव. स्पीकर सर स्विमींग गोंयांत 2 स्विमींग कोचीस आहा, दोनूय दादले आनी दोनूय आहा. एक आहा कांपाल, एक आहा फोंड्यां. फातोर्डा स्टेडियमाचेर फातोर्डा स्विमींग कॉम्प्लेक्स म्हणटा तो बाब दिगंबर कामत थंय वचून पेंवपी. तो स्विमींग कोण ते फेडरेशन ऑफ इंडियाचो प्रेसिडेंट, गोंयचो सोडूच इंडियाचो. स्पीकर सर 395 एडल्ट्स आनी 143 स्टुडंट मेंबर रजिस्टर्ड जाल्या. तुवें ताजेर 1,75 lakhs मोडल्या, पूण तुका कोचीज ना, कोचूच ना. स्पीकर सर 2 कोच मडगांवां जाय, 2 पणजे जाय, 2 म्हापश्यां जाय, मेल आनी फिमेल. केन्ना तूं कोच दितलो? स्पीकर सर फातोर्डेचो स्विमींग पुलान क्लोरिनेशन प्लांटाचो इशू जाला. उदक वचून पळय थंय 5वें जालां उदक. नावेलीच्या आमदारान थंय केन्ना पासय मारची थंय. उदक 5वें जालां. आतां भितात ते डेंगी बिंगी जातले काय म्हूण उदकान बुडल्यारूच. स्पीकर सर थंय बाथरूम वॉशरूम पॅथेटीक कंडिशन पयरूच केला सारको, पूण सगळें जालें. पूल बंद करतात बेगीन, 8 वरां मेरेन ओपन दवर म्हणटात ते. हांव नकळो कित्याक म्हणून, पूण दीस इज द पोजिशन. स्पीकर सर हॉकी म्हणटा नॅशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया. हॉकी ग्रावंड केल्लो हांवें. तें कितें म्हणटा तें बायोमिथेनेशनाचें तें हें कितें म्हणटा रे तें, वॉट इज दॅट गार्बेज दीस इज कॉल्ड हें रे तें, आमी तें प्रोसेसींग केल्ली ती वेस्ट, ताजें तो इनर्ट मटेरियल घालून ग्रावंड केल्लो. ग्रावंड करून हांवें सगळें तांकां केल्लें. म्हाका वतकर फायलूच ना जाली. 2 वर्सांनी फायल ट्रेस जाल्ली आहा. स्पीकर सर फायल ट्रेस जावन आतां तो ग्रावंड आहा. पयलीं जेन्ना तुमचो प्रायम मिनिस्टर आयलो, आमचो प्रायम मिनिस्टर आयलो, तेन्ना आमी तें बस स्टँड काडून हांगा व्हेलो आनी तो तुमकां फायदो जालो. पूण तो ग्रावंड आतां कर. आतां इट्स टायम टू मेक द ग्रावंड रेडी. तुवें लेटर बी तांकां बरयल्लें आहा, म्हाका तें लेटर पावलां. स्पीकर सर पॅरा स्पोर्ट्सान जे लोक आहा तांकां कोचिंग, एंटायर स्पोर्ट्स स्कील, नॉट मियर अलावन्स, हें आमी पयर उलयलां. ताजो परतो हांव डिमांड करतां. तांकां एअर ट्रॅवल दिवंक जाय विथ अ कॅरटेकर. हें तुवें करचें. तांची फ्लायट तिकीट पयलीं घेवची. नो नीड टू बाय द तिकीट फर्स्ट. तें दाखयलें ताजेर तुमी तांकां पयशे दिवंक जाय. हें तुमी स्पीकर सर करचें. हॉकीन अशें जालां की 2 कोचीज आहा. हे 2 कोच पयर वेस्ट झोन हॉकी इंडिया चॅम्पियनशीप जाली, ते वचपाक तयार ना. ते म्हणटा TADA आमकां मेळना. आतां तांकां TADA तांकां सॅलरी मेळटा जाल्यार TADA कित्याक जाय तांकां? हें म्हाका कळना. तूं हाजेर इन्क्वायरी कर. एक्झिक्युटीव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कोचिंग आहा तो सांगता की एक खंयचे तरी फादर आग्नेल पिलारान तो शिकयता म्हणून. थंय पळोवपाक गेल्यार तो थंय नासताच. दुसरो आनी कोण आनी खंय सांगता. आमी खूब जाणांनी हॉकी स्टीक तो आमकां हें दिता तें तांकां दिल्लें आहा. हांवें म्हज्या रोजरी स्कुलाक दिलां. क्रुजान ताजे ग्रावंडाक दिलां. हॉकी स्टीक आहा त्यो कुसता थंय, कोच ना. स्पीकर सर असोसिएशन आतां नॅशनलाक जर टीम धाडटलो तर ते म्हणटात 2022 तांचें प्रपोजल उरल्या.
सो ते धाडूंक तयार ना, ते आपूण पयशे काडून धाडटाले. ही परिस्थिती अशी भिकेक तांकां पावप ना. तुमी असोसिएशनाक सपोर्ट करूंक जाय आनी हे ड्यूज जे असोसिएशनाचे आहा ते क्लियर करपाक जाय. स्पीकर सर, हें हांव मागतना असोसिएशनाक तूं मातसो विसरला नॅशनल गेम्सान, अशी तांची एक हें आहा, कितें आहा, तांकां मातशें दुखता की तुवें तांकां तितलें रिकॉग्नायज केलें ना. असोसिएशनाचें एक हें आहा. स्पीकर सर 2 मिनटां, म्हजो एक RDA उरला, फास्ट करता. जॉगर्स ट्रॅक आहा स्पीकर सर, जॉगर्स ट्रॅक आमचो फातर्डा जो आहा, खूब लोक थंय वतात. मायनर थोडी कामां आसा, पूण ती बेगीन करची, नाजाल्यार तें व्हडल्या कामाचेर पडटलें. स्पीकर सर, टेनीस जे आहा, आमी जे कोर्ट आहा टेनीस, थंय अशें आहा की एकूच असायन्ड कोच आहा. तो आसल्यारूच तुका टेनीस खेळूंक मेळटा, नाजाल्यार तुका मेळना. सो अशें जावंक फावना. तुवें जो ग्रावंड केला सगळ्यां खातीर आसपाक जाय, जाल्यार तूं CCTV थंय घाल, सेक्युरिटी घाल. स्पीकर सर, लास्ट डिमांड RDA. स्पीकर सर, RDAचें बजेट 221.46 crores रिड्यूस जाला टू 69.97 crores, विच इज अ 68% ड्रॉप. गांवाचो विकास कसो जातलो अशें जर तुमी बजेट ड्रॉप केलें जाल्यार. स्पीकर सर, तुमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची सॅलरी भशेन हांगाय सॅलरी फ्लक्च्युएट जाता. 22-23 19.94 lakhs आशिल्ले, 23-24 1.75 crores जाले. हे वर्सा 1.34 crores ड्रॉप जालो पडतो. हें कितें कळना. एक स्पीकर सर, तुमची गोवा ग्राम समृद्धी योजना म्हणून आहा, मुखेलमंत्र्यान 23-24 15 कोटीचें प्रोविजन केल्लें फॉर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. रिवायज बजेटान 30 कोटी म्हणून केलें, वाडयलें, पूण तुवें पयशे फकत 12 कोटी म्हणले, 12.54 crores. सो हें तुजें बसना. अशें जर केलें जाल्यार तांचे फुडें जावचें ना कांयच. स्पीकर सर, हातूंत पंचायत घरां बांदची म्हणून एक प्रोविजन आहा, पूण अशें जर केलें 25 लाखान पंचायत घर जायना. 1 कोटी तरी तुका जाय, पूण तुका 50 कोटी बजेट जाय हांगा, पूण हें तुका बजेट दिवंक ना. सो आनी एक इश्यू हातून आहा म्हणटा तो रेट ऑफ इम्प्लिमेंटींग द प्रोजेक्ट्स. स्पीकर सर, तुजें जें परफॉर्मन्स बजेट आहा तें म्हणटा वर्क सँक्शन अंडर GGSY कमिटी 258 crores. नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रिसिवींग एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल 74. वर्क्स कंप्लिटेड 26. स्पीकर सर, आतां 26 प्रोजेक्ट तुवें कंप्लीट केल्या, तुका करपाचे आहा 258 प्रोजेक्ट्स. एट द रेट ऑफ 26 प्रोजेक्ट्स अ इयर तुका 10 वर्सां जाय. 10 वर्सां तुका बसूंक दिताय हांगा, आतां तुमी उरता हांगा. सो ते तितलें व्हडलें प्लॅनिंग तूं 10 वर्सांचें प्लॅनिंग बी करनाका, कितलें इयर टू इयर प्लॅनिंग करून काबार कर. स्पीकर सर, फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर न्यू डोमेस्टीक LPG कनेक्शन टू BPL फॅमिलीज ही एक स्कीम. स्पीकर सर, BJPन 3 सिलिंडर प्रॉमीस केल्ले आनी BJPचें एक संकल्प पत्र म्हूण आशिल्लें 2022. हे संकल्प पत्राचो पयलो पॉयंट म्हणटा तो 3 फ्री गॅस सिलिंडर आमी घराक दितले म्हणून. गव्हर्मेंट फॉर्म जातकर तुमी कॅट केलें, 3च्यान तुमी BPL फॅमिलीकूच म्हणून सांगलें. स्पीकर सर, म्हळ्यार फटयलें. स्पीकर सर, आतां हांवें आयकलां की हो इश्यू तुमी कशेंच काडपाक तयार ना. कॅबिनेटान बी कोणाक जाल्यार आसूं ते उलोवं नाका म्हणून सांगतात तुमी, अशें हांवें आयकलां. स्पीकर सर, हांव लोकां कडेन विनंती करतां की कोणूय जे आतां तुमचे ते 50 प्रमुख बी येता तेन्ना तांकां विचारचें की आनी हें दाखोवचें, हें पळय हें संकल्प पत्र तुमचें, तें मुद्दाम हाडलां हांवें, तुमी विसरले आसतले तेजें, हांव तकलेन धरून आहा. हे संकल्प पत्रान सांगिल्लें तें बाबा कितें जालें काय म्हणून आमच्या भयण्यांनी आनी आवयांनी विचारचें. स्पीकर सर, अंडर दीस स्कीम 15 कोटी सबसिडी प्रोवायड केल्ल्यो आनी तुमी फक्त प्रोविजन केलां आनी वापरलां फक्त 453 BPL फॅमिलीज बेनिफिटेड इन 2023-24. पयशे कितले म्हणले तुवें? 25,07,000. उरिल्ले 14 कोटी 80 लाख खंय गेले? ह्या वर्सा बजेट कितें गेलें तें जाणटू तुजें? हे हाका कितलें घालां? 5 लाख रुपया. हाजो अर्थ कितें? तुमी BPL म्हणून घाला, तांकांय कॅट करपाचें आहा. पयलीं सांगलें सगळ्यांक मेळटलें, मागीर म्हणलें BPL. आतां BPLाकूय कॅट जावपाचें आहा, नाजाल्यार प्रोविजन 5 लाखाचें कितें करतलो तूं 5 लाखान? स्पीकर सर, तुका कोणें अशें 15 कोटीचें एस्टिमेट करून दिलें आनी तूं कितें 25,000 फॅमिली हें करतालो, टार्गेट करतालो? हें पळोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना म्हण आहा. Chief Minister had said in 23-24 that under these schemes, roads of approximately 65 kilometers in length will be constructed, for which a provision of 100 crores has been made. 60 crores earlier has been received from the center. हें आयकूंक बरें दिसता,
आमी LAQ घाली. LAQचेर कितें आयलां उत्तर? नो रोड हॅज बीन कन्स्ट्रक्टेड. कांयच ना, झिरो. म्हळ्यार हें बजेट म्हणटी फटास. स्पीकर सर गोवा बाजार 22-23 मुखेलमंत्र्यान म्हणलां, आय प्रोपोज टू कन्स्ट्रक्ट गोवा बाजार प्रोजेक्ट एट मिडसेज एट एन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ 53 crores फॉर अलाविंग सेलिंग ऑपॉर्च्युनिटीज टू अवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. स्पीकर सर 23-24 construction of Goa Bazaar will be fast tracked. 24-25 the work of Goa Bazaar worth 16 crores with central assistance will commence this year. Speaker sir, खंयच्या स्किमीच्या अंडर तुमकां 16 कोटी दिले? जालें एक पेज. खंयच्या हातून उरले? ह्या वर्सा तुवें फकत 1000 रुपयाचें प्रोविजन केलां. 1000. म्हणजे खंय येता तुजो गोवा बाजार? आनी कोण करता? तूं करना, तुजो मित्र करता आसतलो टुरिजम. प्रोसेस जाता. गेल्या वर्सा तूं एक म्हणटा, ह्या वर्सा दुसरें म्हणटा, अशें म्हणूं येता काय म्हणटा हांव स्पीकर सर. स्पीकर सर DRDA डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी, म्हाका स्पीकर सर एक कंप्लेंट आयिल्ली आहा की कम्युनिटी हॉल कन्स्ट्रक्टेड नियर गणेश मंदिर वॉर्ड नंबर 6 पुनर्वासन सालेम नॉर्थ गोवा वॉज सब स्टँडर्ड म्हणून. स्पीकर सर हे हांव तुका फोटो दाखयता कशें हें आहा तें. म्हळ्यार असो पांयान हें केलें जाल्यार स्लॅब पडटलो कोणाचे तकलेर. सारकें आहा, तुका धाडून दिता. प्लेस इट ऑन द टेबल. हें दी रे पळय, ही परिस्थिती. सारको फोटो काडून धाडल्या म्हाका. सो सब स्टँडर्ड म्हळ्यार अशें की तें आनी वचप म्हळ्यार डेंजर, मनशाची धडगत ना. स्पीकर सर सगळें एक्सपोज जाल्लें आहा. आयर्न रोड्स रिन्फोर्समेंटाचे एक्सपोज जाल्या. 51.70 lakhsची वेस्टेज क्लियर कट आहा. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी डिमॉलिश द स्ट्रक्चर इफ इट इज अनसेफ. स्पीकर सर स्टाफ इश्यू. एम्प्लॉईज आहा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर DRDA ऑफिसान वर्किंग अंडर मनरेगा स्कीम. थोडे 15 वर्सां मेरेन काम केल्ले आहा, तांकां सॅलरी पसून पडना. ही आज परिस्थिती आहा. स्पीकर सर तांची सॅलरी डिले जाता. पूण एक लेडी स्टाफ आहा साऊथ गोवा ऑफिसान हू इज द ओनली स्टाफ ऑन परमनंट बेसीस. हें अशें कितें हो जादू. आनी ते रिटायर्ड जाले 2023. रिटायर्ड जावन ताका एक्सटेंशन दिल्लें आहा, पूण तांकां 15 जाणांक हें मेळना. सो हें कितें तें तांचें रेगुलरायज कर. स्पीकर सर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हिंग तें हें आमीच सांगिल्लें की सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या हातान कॅन्टिनां दिया म्हणून. बरें हें करपाकूच जाय आनी म्हाका दिसता हें अशें जावंक जाय. स्पीकर सर जंय लोकल जॉब्स यू कॅन क्रिएट, आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की सरकारान हें करचें आनी लिथार्जी आनी निग्लेक्ट जो आहा तो सोडचो ना जाल्यार तुजी टार्गेट म्हणटा ती खंयच केन्ना पावची ना. सब स्टँडर्ड कामाचे भरपूर केसीस आहात. हांव तुका एक सब स्टँडर्ड काम दिलां दिवचलच्या तालुक्यान तें ओगी दिता आनी ताजेर तूं इन्व्हेस्टिगेशन करचें अशें म्हणून हांव मागतां. देव बरें करूं स्पीकर सर.